आजची पत्रकार परिषद घेवपा फाटलो मुद्दो हो आसा की काल आमी पळयलें की मांद्र्या हांगा जो एक्स सरपंच आनी तसोच विद्यमान पंच महेश कोनाळकर हाजे दिवसा ढवळ्या 4 हल्लेखोरांनी हल्लो केलो आनी ताका बेदम मारहाण केली. ताजे नंतर गोवा गव्हर्मेंटातले जे MLA आसा तांची आमी वक्तव्य पळयली. तातूंत भितर मेन लिडींग रोलार आशिल्लो मायकल लोबो आनी हांव एप्रिसिएट करता मायकल लोबो कित्याक ताणें हे जो हल्लो जाला ताचो सरळ निशेध केलो. इतलेंच ताजेर थांबलो ना तो CM प्रमोद सावंताक वचून मेळ्ळो, DGPक मेळ्ळो आनी ताणें हें पळयलें की जे हल्लेखोर आसा ते मेळपाक जाय, ते सुटपाक जायना. तशेंच ताजे बरोबर ताणें एक मेन पॉयंट सांगलो की हांकां इंट्रोगेट करपाक जाय, तांणी हल्लो कित्याक केलो, वॉट वॉज देअर मोटीव. सो कालचो हल्लो फक्त पयलोच हल्लो न्ही. हांव याद करून दितां 13 सप्टेंबर ह्या दिसा सांगे गांवांत जो जर्नलिस्ट आसा अमित नायक हाजेर रातच्या 8 वरांक 4 हल्लेखोरांनी अटॅक केलो आनी अटॅक करून तातूंत भितर देवाच्या हातून ते वाचले. ताजे नंतर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालें पुणून ह्या हल्लेखोराक धरप कोणी, कित्याक जे KPM पोलीस आसा तांचे कडेन इन्व्हेस्टिगेशन चलता तांचेर असो दबाव आयलो की हे इन्व्हेस्टिगेशन मुखार वचूंकूच जायना. ताजे मजगती राजकीय पॉलिटिकल मायलेज घेवपाचो प्रयत्न जालो की हातूंत भितर अमिताक मारला किंवा अमित हो पत्रकार काय युट्यूबर अशे वेगळे संदर्भ पेल्ले गेले. अमिताल्यो आनी खंयच्यो भानगडी आसतल्यो तातूंत ताका अटॅक जालो अशें करून हे इन्व्हेस्टिगेशन वळोवपाचो प्रयत्न केलो. पुणून अमित आनी ताजी फॅमिलीन हातूंत भितर स्वता इन्व्हेस्टिगेशनात येवन ज्यो थंयचे पुरावे आसात, स्पेशली CCTV फुटेज किंवा अन्य पुरावे आमी गॅदर केले आनी जेन्ना पोलीस हातूंत भितर कांयच करना ताजे नंतर आमी 24 ऑक्टोबराक DGPक मेळ्ळी आनी DGPक आमी रितसर लेटर बरयलें आनी त्या लेटरा भितर जी गाडी KPM पोलिसांक 2 म्हयने जावन सुद्दां मेळनाशिल्ली, ट्रेस जायनाशिल्ली, जी CCTV फुटेजार सगळी दिसताली, पूण ही आमी सोदून काडून नंबर तांकां प्रोवायड केलो. आमच्या सोर्सिसांतल्यान तातूंतले 2 मनशांची नांवांय सांगली. जातकीर पुलिसाचेर तणाव आयलो आनी पुलिसान लास्ट फायनली 4 अटॅकरांक धरले. पूण पळयात 4 अटॅकरांक धरतकीर त्या दिसा अटॅकरांक धरले मेन हें आशिल्लो मोटीव कळपाक जाय आशिल्लो, पूण त्याच दिसा आयओ आसा तो त्या केसींतलो ट्रान्सफर जाता. जे अटॅकर आसा तांकां रिमांडार दवरपाक सोडून तांकां ज्युडिशियल कस्टडी दिल्ली वता. जेन्ना तांचे बेल एप्लिकेशन जाता आनी आमी इंटरव्हीन करता आनी आमी कोर्टा मुखार मागता की आमकां मोटीव जाय, पोलीस मोटीव मुखार हाडून दिना, तेन्ना जज पोलिसांक सांगता की ते जेलीक आसा पूण नवे BNSS कायद्या प्रमाणे तुमकां केन्नाय तांकां हाडून इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाता, म्हणून तांकां इन्व्हेस्टिगेट हाडपाक करनात. जेन्ना PIR विचारता PI म्हणटा आमकां हायर ऑफिशियलाची ऑर्डर जाय. सो अशें करून ही केस सदळ करपाचो प्रयत्न केलो आनी लास्ट मोटीव सांगपाक लागले की ते खंय थंयच्यान वताले, अमितान तांची लायट मारली, सो ते थंय मुतपाक राविल्ले, तांकां राग आयलो आनी ताणें अमिताक मारलो. ताजे प्रती आमी रावली ना, आमी आमचे मुखार इन्व्हेस्टिगेशन केलें, आमी स्वताक तांकां पुरावे दिले जे आमी डे 1 पासून सांगताले की हो मोटीव हो जो अटॅक जाला तो करप्शन जे अमित नायक रेज करतालो ह्या इशूंतल्यान जाला आनी हातूंत भितर सांग्या वयले जे सरपंच आसा ते इनवॉल्व आसा. म्हणून पोलीस आमचे आयकना, पूण आमगे हो फोटो प्रोवायड केलो आनी तातूंत भितर हो आसा मंदार प्रभू, तो 4 एक्यूज धरले, तातूंत भितरले एकटो एक्यूज आनी ताजे बरोबर हो आसा जो वाडीर पंचायतीचो सरपंच प्रज्योत गांवकर, ताका आमी दिलो. ताजे नंतर आमी तेवूय सांगले की पयले दिसा जेन्ना आमकां CCTV आमी पुलिसांक दिल्ली तेन्ना ह्या CCTV भितर जी गाडी आमी सांगिल्ली ताज्या गाडयेच्या मुखार ह्या प्रज्योताचीच गाडी वताली, हेय पुरावे दिले. पूण पोलीस आज म्हणल्यार ह्या प्रज्योताक इन्व्हेस्टिगेशनाक घेना. कित्याक घेना? कारण हो प्रज्योत आसा तो जो मिनिस्टर आसा सुभाष फळदेसाय हा गेलो निकटवर्ती आनी जेन्ना जर तो प्रज्योताचेर हात घालो म्हणल्यार हातूंतले सगळे जे मोटीव आसा तो भायर येतलो. आज तुमकां सांगता काल MLA मायकल लोबोन सांगलें की आपूण फक्त मांद्र्या पुरतोच न्ही तर बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान पावराचो दुरुपयोग जाता थंय आपूण लक्ष घालतलो. जाल्यार हांव मायकल लोबोचें स्टेटमेंट वेलकम करता आनी तांकां सांगता की सगळ्यात पयलीं तुमी हें करात सांग्यार, कित्याक सांग्या भितर हो
येदो व्हडलो क्रायम जावन त्याचे जे एव्हिडन्स आसा ते पुलिसा कडेन आसून सुद्दां आज ही केस मुखार वचना. सगळ्यात मेन संशय आज आमचो MLA ज्याचे कडेन आमी दाद मागतात की आमकां न्याय दियात किंवा ही सुव्यवस्था आसा ती तुमी सांबाळपाची. पूण जेन्ना 13 तारखेनंतर 16 तारखेक अमित नायकाची घरकान व्हॉट्सएपार मेसेज घालता आनी मेसेजीक कितें बरयता, फक्त बरयता की आमकां न्याय दिया, तुमी इंटरव्हीन जायात, 48 hours पास पूण हातूंत कांय जायना. सो तुमी इंटरव्हीन जाया आनी दाखोवन दिया की हांगा असले हल्ले जावपाक शकना आनी कोण सुटचो ना. ताजे नंतर मिनिस्टराचे रिप्लाय आयकयात. You may please stop all your stunts now. People have realized you are nautanki for long. And by now, you should also realize that people don't suppose too much of drama. आणि हो 12 जावन 5 मिनटाचेर घालता. सो आज मंत्रिमंडळा भितर दलायला लोबो आसा किंवा विश्वजिताची घरकान्न आसा दिव्या राणे. सो हांव तांकां विचारता की जेन्ना एका घोवाचेर अत्याचार जाता आनी ताजी बाय जेन्ना ऑथॉरिटी कडेन न्याय मागता जाल्यार हे खंयच्या हातूंत नौटंकी आनी ड्रामा. सो आज एक बायल किंवा तिवूय MLA आसा, सो ती कोणा कडेन न्याय मागता, कोणा खातीर मागतली, तांच्या घोवा खातीर मागची ना किंवा खंयची बायल मागची ना. सो राखी नायकान जेन्ना जे MLA आसा आनी कॅबिनेट मिनिस्टर आसा ह्या सुभाष फळदेसाय कडेन जेन्ना सांगता आनी रितसर वल्गरिटी ना काय ना रितसर मेसेज घाल्या. ही मेसेज घालतकीर सुभाष फळदेसायाक असो कसो राग मारलो की तो म्हाका सरळ सरळ म्हणटा यू मे स्टॉप ऑल युअर स्टंट्स अँड नौटंकी. कित्याक हांवें केन्ना सुभाष फळदेसायचें नांवूच घेवंक नाशिल्लें आनी तितलो म्हणल्यार अमिताचें नांव घेवंक नाशिल्लें. सो सुभाष फळदेसायाक कसलो भंय की हे जी कंप्लेन आसा ही क्रॅक जाली जाल्यार ताका कित्याक भंय. कित्याक काल आमी पळयलें इवन जी दारोलकर सुद्दां उलयलो की आमी ह्या हातूंत भितर हें करतात, हांगचो कोण आपल्याचेर आपल्याक जाय की कोण आसा तें उघड जावचें. जाल्यार आज म्हणल्यार MLA सुभाष फळदेसाय ताच्या सांग्या भितर हल्लो जावन आज ह्या एटेकाचेर कित्याक उलयना. आज ताजे वक्तव्यां जस्ट ऑपोजीट कित्याक आयली, डायवर्टींग कित्याक आयली.